मिरामार हॉटेल मॅरियटाचे बेकायदेशीर बांदकाम मोडपाक GCZMAक कशेंच जमना। हॉटेलाचे सुवातेचें मार्किंग करपाक आनीक 2 सप्तक लागतले म्हूण गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटान हायकोर्टाक सांगलां। हायकोर्टान 26 जून 2016 मेरेन हें काम पुराय करून बेकायदेशीर बांदकाम वडोवचें म्हूण आदेश दिल्लो। GCZMAक हायकोर्टाची अर्द चालीक लावंक जमना म्हूण गोवा फावंडेशनान हायकोर्टाक सांगलें। GCZMA म्हणटा मदीं खंय असेंब्लीचें इलेक्शन आयिल्ल्यान वेळ मेळ्ळो ना, स्टाफ खंय इलेक्शन ड्युटेर आशिल्लो। वर्स जावन गेलें तरी GCZMAक एक्शन जमना म्हूण याचिकादार NGO गोवा फावंडेशनान हायकोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो। मॅरियटाचे बेकायदेशीर बांदकामाचेर एक्शन घेवंक GCZMA सापूच सुशेगाद। भरती रेशा थारिल्ले आसतना GCZMAक बेकायदेशीर बांदकाम मार्क करूंक जमना। कोर्टान ऑर्डर दिवन वर्स जावन गेलें तरी GCZMAन कांयच केल्लें ना। GCZMAक आतां हायकोर्टान 12 जुलय मेरेन प्रास दिला। 12 जुलय मेरेन मॅरियटाचे बेकायदेशीर बांदकाम मार्क करून 20 जुलय मेरेन रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टान सांगलां। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।